नमस्कार, माझे नाव मुकेश सावंत, वॉर्ड क्रमांक 1 मांद्रे पंचायत। काल तुम्ही जाणा आसतले की मांद्रे पंचायतीन जे सरपंच पंच आसा त्यांच्यानी एकठांय येवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। तेजेर मांद्रेचे MLA जो आसा त्याच्या अगेन्स्ट खूब कितें उलयले। अगेन्स्ट म्हणल्यार तेजेर टिका केली की तेका हे जायना, हे करूंक ना तेणी, तेका हे काम जायना, तेणी हेजो त्याग करपाचो, तेणी तेजो त्याग करपाचो, अशें म्हणून खूब कितें उलयले ते। पण हांव तांकां एकूच सांगू शकता की जेन्ना तुम्ही एक बोट दुसऱ्याचेर दाखयता पळय तेन्ना 4 बोटां तुमचेर येता, हे तुम्ही लक्षात दवरा। आज तुम्ही म्हणटा आमी मांद्र्यान आमी हे केले, आमचे मांद्रे पंचायतीसून आमी हे करता ते करता, गटार अशें करता तशें करता। हांव सांगता तुमची पंचायत टोटली फेलियर जाल्लेली आसा, टोटल फेल जाल्लेली आसा। कारण इंटरनल जे गटर आसा, आज आमच्या वॉर्ड नंबर 1 जर वयशीत तर ते गटार भरलेले आसा। अक्षरशः थंय गुणे घालून लोक गाडये व्हरता, ते इसोंक ना काय ना, सो उदक थंय साचलेले जाता। तुमकां व्हिडिओन मागीर हांव दाखयतात कशें कितें आहा ते धाडटा हेजेर। आनी परतून हांव फुडें वचात तर जो हो वॉर्ड नंबर 2 आसा तो वॉर्ड नंबर 2 आमचो सरपंचाक लागता। तेजो तो गटार जो आसा तो संपूर्ण गटाराचो स्ट्रेच गावडेवाडा, आमचे प्रायमरी स्कूल सावंतवाडा टू टील तांबळ दांडूसवाडा, तो गटार आसा तो फूल भरलेलो आसा। तो तेंच्यांनी सारको विसकलेलो ना। तेजे उदक जे वयरसून येता ते सबंद रस्त्या वयरसून येता। आनी हे बोब मारता हांगा हितून बसून की खड्डे पडटा, हे पडटा, मानता आमी खड्डे पडटा, हे जाता, खरेंच पडले खड्डे। ते रस्तो MDR जो आसा तेका कितें खड्डे पडला, कारण कशें आसा पावस खूब लागलेलो आसा। पण 4 दीस पयलीं आमी मांद्रेचो MLA, आमचो जो MLA आसा तेका रिक्वेस्ट केल्ली की तूं मातशें ते रस्त्याचेर लक्ष घाल आनी ते तात्पुरतो हे करून सोलिंग करून घे म्हणून। तेन्ना तेणी आमकां उतर दिलें की हे 4-5 दिसां भितर आपूण ते हे करून घेता म्हणून। पण हे 2 दिसांनी मागीर ते हे केलें आनी आतां थंय काम चालू आसा। कित्याक आतां जुवले गेल्लो त्या वेळार येताना त्या रोडान येयलो जाल्यार थंयसर ते काम चालू आसा। तर म्हाका बायट घेवन सांगपाचें इतलेंच हे आसा की हे जे बसून थंय हे सांगता न्हू की हे हांगा हे जावंक ना, ते थंय जावंक ना। पयलीं तुमी स्वताचे तुमचे वॉर्ड सांबाळा, मागीर गांव सांबाळा आनी मागीर फुडलो विचार करा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। बेश्टेच त्या पारच्या हॉस्पिटला कडेन गेलो, बॉब मारली, हे जाले ते जाले म्हणून करूं नाका। आयज बिल्डर लॉबी हांगा कोण थोडे जाण म्हणटा की बिल्डर लॉबी मांद्र्यान येयल्या, बिल्डर लॉबी बसल्या। बिल्डर लॉबीत ही पंचायत आसा तीच बिल्डर लॉबी आसा, कारण बिल्डर लॉबी हाडपी हे पंचायतीच आसा। कारण आयज तुमकां कळटलें आनी 1-1.5 वर्सान ह्या मांद्र्यातली जी सुवाती विकपाक जे काडल्या पळय आनी डोंगर काडल्या, हे पंचायत बॉडीनच काडल्या। भितरले जे पंचायत आनी जे मेंबर बसल्या, ही पंचायत बसल्या, त्यांची 4-5 जाणांची तरी नांवां तुमकां ह्या 2 वर्सां भितर आउट जातली की हेणी ह्या बिल्डराक हाडली आनी ही सुवात दिवन विकली म्हणून। हेंच्यांनी बेश्टे दुसऱ्याचेर टिका करच्या पयलीं स्वताचेर एक बोट दाखोवच्या पयलीं 4 बोटां आपल्यार येतली हेजो हेंचेर विचार करूंक जाय। आयज मांद्रेचो MLA आसा, आमी तेजे समर्थक आसा। तशेंच आयज वॉर्ड नंबर 2 जे आमचे जे घराकुशीक गटर्स आसा रस्त्याचे, त्या रस्त्याच्या गटर्साची माती, ती भितरली जी इल्ली माती जी काडली पळय, ती माती काडलेली ती ज्या गटाराच्या कुशीकच उडयलेली, ती गटारान उडयलेली परतून सगळी भितर वचून परतून तुंबला तो। 15 दीस का 20 दीस तेंच्यांनी ते 1.5 म्हयनो, 1 ते 1.5 म्हयनो माती ती तशीच दवरली। थंयसर काहीशी दोगां बायलां स्लीप जावन पडली। ते पयलीं तुमी लक्षांत दवरा, पयलीं तुमचें पळयात, मागीर दुसऱ्यांचेर टिका करूंक वचा।